Just imagine. ये दिवाळी जस्ट इमॅजिन वाली. मित्रांनो, ॲथलेटिकोनी कोलकातान FC गोवाक 2-1 मारले. कांयच पॅनिक जावपाची गरज ना. लीग मॅची वी विल डू मच बेटर, आय एम शुअर. आबूच जायना का आतां? कित्याक सांगा, FC गोवा रॉक्स. झेलात पिकासांव जाले त्या दिसा खरें, पण हांवें मागीर ते झेलात पचयले सुद्दां ऑन द रॉक्स. पण आमकां दिसता तेच तांकांय दिसता काय, आमकां जे फिलींग जालें पळय मॅच पडटकूच आनी ISL बद्दल, तेच फिलींग तांकांय आहा काय. आय मीन टू से, रेजिनाल्ड, आय एम शुअर तूं ISL पळयतात आसतलो. फायनल डिसेंबरान आसा, टायम आसा. तुका कितें दिसता कोण पडटलो फायनलीक? I feel that it is going to be a fight between the बेस्टच फटींग. इतल्या बेगीन तू कसं सांगू शकता? अजून लीग स्टेजीनी आसा ISL आणि बेस्टच कितें? CM आसा आमच्या बरोबर. CM, what is your advice to FC Goa? What they should do while playing? I mean, one thing FC Goa has to go through a proper procedure and people should know what is happening. people म्हणजे ऑडियन्स. ओके. CM, ISLान तुमची फेवरेट टीम खंयची? आय डोंट बिलीव दिस. युअर थिंकिंग ऑन दिस. म्हणजे FC गोवा सोडून आणि खंयची टीम तुका दुसरी आवडू शकता? आय डोंट बिलीव दिस. बरें ओके. ॲथलेटिको दी कोलकाता प्लेयर आसा पळय, फिक्रू बीन, तेजी हेअरस्टायल अशी कित्याक? म्हाका खबर ना. न्ही सर, तशें न्ही. असली हेअरस्टायल न्ही, आमी फर्स्ट टायम पळयल्या न्हू म्हणून. फिक्रूची हेअरस्टायल अशी उबी, म्हणजे सायड अशें उबे केस, सायडीक कांयच ना पळय, अशें म्हणजे 2 हायवे कशे सामके, फक्त अशें की केस काटे कशे. CM, यू डिस्क्रायब फिक्रूज हेअरस्टायल इन 3 words. सर, प्लीज डिस्क्रायब फिक्रूज हेअरस्टायल इन 3 words. प्लीज सर, प्लीज. पाया पडटा सर. बरें, प्लीज. टेक्निकल डिझायन फॉल्ट. परफेक्ट. सामकें. CM, आनी एक, तुमकां दिसता की क्रिकेट इज गोईंग डावन इन इंडिया अशें दिसता बी? कितले विशय रे? ओके. वी हॅव विजय सरदेसाई हियर. विजय बाब, ISL पळयतात आसतलो तूं. Alessandro Del Piero, डेविड बेंजामिन जेम्स, डेविड ट्रेसगॉट काय कोण, एलानो ब्लमर, जॉन केपडिविला. What do you think? Who will play a major role in ISL? That politics will play a major role. Oh my God! म्हणून स्पोर्ट्स वेअर सरना आमच्या गोंयान ह्या खातीर. कितें एक विचारलें, आमी केन्ना आमकां खरें म्हाका मरे म्हणपाचें ना. ऑप्टिमिस्टीक राव सदां. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर आसात एक अशें मनीस ज्यांचो आवाज काढून हांव स्वता बरो फुडें सरलेलो आसा आनी भरपूर म्हाका अशें म्हणजे आयडेंटिटीन म्हाजी तशें जालें की डुप्लिकेट पार्सेकर बी अशें म्हणटात. आमच्या बरोबर आसा आयज आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. सर, सगळ्यान पयलीं हॅप्पी दिवाळी. इतली रिलक्टन्सी, म्हणजे म्हाज्या बद्दल तुमचो राग आजून वचूंक ना? म्हणजे हांव तुमचे आवाज बीन काडटा आनी त्या खातीर बी तुमकां राग आसा न्हू इतलो? कांयच ना. अशें म्हणटाना सुद्दां तुमचो राग तुमच्या आजू. आरोग्य मंत्री ह्या नात्यान तुमकां पयलो प्रश्न हांव विचारूंक सोदतां की HIV बद्दल तुमचें कितें मत? आमकां रिस्क घेवपाची कांयच गरज ना न्ही. बरें, पॉलिटिक्स हितूंतले विचारपाचें जाल्यार काँग्रेस पक्षान जो सद्या घोळ चल्ला त्या घोळाचेर काँग्रेसांतले लिडर सोडले जाल्यार रियॅक्ट कोण करता? विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे, नरेश सावळ. आनी शेपटे बडोवपाची कांयच गरज ना. बरें, सद्या एक पॉलिटिशियन आपली स्वताची एक नवी पॉलिटिकल पार्टी काडपाचो आसा. कोण तो सांग? विजय सरदेसाय.
सगळ्यांक खबर आसा की विजय सरदेसाय नवी पॉलिटिकल पार्टी काडपाचो आसा. हांव बेश्टो क्वीज बीज म्हणून तो क्वेश्चन इट्स ओपन सिक्रेट दिसता. तुमकांय खबर आसा? खरें म्हणजे विजय सरदेसाय सारक्यान विचार करूंक जाय. विचार कसलो? तुम्ही त्याचे विचार केन्ना आयकलेच ना एसेंब्लीन. त्याचा आता हो परिणाम. तो आतां आपली नवी पॉलिटिकल पार्टी काडटा पळय ती जॉयन जावपाक तुमकां सांगता हांव इतले लिडर तयार आसात भितरल्या भितर. तुमच्या पक्षांतले कांय लिडर्स सुद्दां ताका जॉयन जावपाच्या मार्गार आसा अशें आयकलां आमी. फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यान कितले जाण फुडें सरतात हें पळोवया न्ही. धमकी? हय हय. सामकी ओपन धमकी? हय हय. बरें, तुमचो अलायन्स पार्टनर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडच्यान तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन्स? रोड्स आनीक वायडन जावचे. म्हाका आसलें दुसरें कितें एक्सपेक्टेशन म्हणजे तो आमकां त्रासान उडयतलो. तो आतां फुडें 8 सीट काडपाक सोदता BJP अशें. बरें, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर ताच्या कितें अडलां अशें ना. गॉड कितें बरें हे आतां सीजन टुरिस्ट दुसऱ्या राज्यांनी वतात. गोंयांत खंय रानडुकराचें मांस खावपाचें प्रमाण भरपूर वाडलां खंय लास्ट 3 वर्सान. म्हणजे मार्केटान खंय 80-100 किलो खंय अशें खपता. मागणी जाता, बरी गोश्ट न्ही. ओके, शाहरुख खान 1.73 meters height 8 packs, सलमान खान 1.74 meter height 6 packs and आमिर खान 1.63 meters height 4 packs. म्हणजे जितली हायट कमी तितले पॅक्स कमी येता अशें कितें आहा? हांव ह्या फिगराचेर आर्ग्युमेंट करूं शकना. बरें मिनिस्टर, फाटीं गोवा मेडिकल कॉलेजान जे रक्ताचे स्कॅम चलताले पळय म्हणजे ब्लड टेस्ट स्कॅम ते प्रुडंटान एक्सपोज केल्लेले रक्तचरित्र अशें नांव दिलें ताका. तेन्ना ते पळोवन म्हणजे खूब अशें वायट दिसलें आनी अजाप दिसलें की रक्ताचे ब्लड टेस्टाचे सुद्दां कमिशन खावपी लोक आसात. GMCतले एका लॅब एसिस्टंटाक सुद्दां सस्पेंड केला फाटीं. तेजो तर खंय बंगलो आसा, बंगलो म्हणजे पळय कितलो बंगलो आसा तेजो. हांव म्हाका स्वताक इंजेक्शन मारून घेवंक शकता. म्हणजे GMCनूच जर सगळेच ब्लड टेस्ट करपाक लागले जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांक फायदो जावपा ना अशें. फायदो जावचो असोय म्हाका दिसता. देवा, जस्ट इमॅजिन. मंत्री पार्सेकर आमच्या जस्ट इमॅजिनान खरें उलयलो अशें कांय ना. कन्फ्यूज. आमच्या प्रोग्रामान भले आपल्या मनातले उलयता इश्टानो अशें कांय ना. पण मायकल लोबो कभी झूठ नहीं बोलता. जस्ट इमॅजिन. Michael, if we get coal block in Chhattisgarh, there only this electricity problem which we are facing in the coastal belt, we will get some relief. पळय सांगला काय राडे पळय. आणि समजा मिलिंद नायकाची पॉवर मिनिस्ट्री काढली आणि दिलीप परुळेकराक दिली जाल्यार दिलीप परुळेकर या ओल्ड गुड फ्रेंड जर पॉवर मिनिस्टर जालो हो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लेम कालांगूट कोस्टल बेल्टान जे येता ते खंय तरी सॉल्व जातले. अदरवायज नो. आणि मायकल, वी गेट फिश इन सी, सँड इन सी, सॉल्ट फ्रॉम सी अँड sometimes burnt oil. म्हणजे टार बॉल्स म्हणतात. टार बॉल्स इनडायरेक्टली. मायकल कभी झूठ नहीं बोलता. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, सगळ्यांक खबर आसा मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर प्रियोळ, मडकय, फोंडा आणि आता त्याच्या बरोबर केपें, शिरोडा, मये आणि बिचोली सिटां काडपाक सोदता येता त्या 2017च्या असेंब्ली इलेक्शनान. कित्याक तर ताका CM जावपाक जाय आनी कित्याक सगळ्यांक खबर आहे. आता आमकां अशें कळ्ळां की आनी दिसता त्या प्रमाणे सुदीन ढवळीकराचो दोळो आसा तो सांत आंद्रेचेरूय. नाजाल्यार विष्णू वाघ अशें कित्याक म्हणटलो आसलो ते बी भर सभेन. पाहुणा म्हणून आलो पण असं म्हणतात की घरच्या लग्नाला कोणाला निमंत्रण लागत नाही. विष्णू खंय MGP सारखे घरातले कशें म्हणजे आफोवपाची बी गरज ना म्हणटा तो. घरातल्यांक कितें आफोवंक जाय, डायरेक्ट येता पार्टीन करना. पण आयज विष्णू अशें म्हणटा, याद दवरा, मार्क माय वर्ड्स, एपिसोड नंबर 90 याद दवरा. आनी एका वर्सान विष्णू अशें म्हणू शकता
MGBत यायला भाईची परवानगी लागत नाही. इवन रोहन खवटे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जॉईन करपाच्या मार्गार आसा काय कितें अशें म्हाका दिसता. रात दीस व्हॉट्सॅपार आनी फेसबुकार आसपी रोहन खवटे धवळीकारांची आता भाषा उलोवपाक लागला. म्हणजे तेंचे फेसबुक चांगले नाही, व्हॉट्सॲप चांगले नाही अशें बी. अरे सदांच असो आसता मरे तो. आणि आयच्या काळात जशे सोशल मिडिया, व्हॉट्सॲप, फेसबुक हे सगळे जे नवे नवे अवतार सुरू जाल्ले आसा तातूंत म्हाका दिसता भुरग्यांचें शिक्षण खंय नाल्यार खंय कमी जायत आसा. परवरी गेले रे, परवरी गेले MGB कशें दिसता. दत्तप्रसाद कितें चल्लां हें. PWD मिनिस्टर तुमचे एक लिडर फोडीत आसा, ते बी स्टायलीन सामके. आनी बारीक पळय न्ही, PWD इज डुईंग वर्क ऑफ ठरावीक आमदार्स ओनली. PWD. See, we are not concerned with PWD. We don't know what PWD is doing. But being an alliance partner and poaching alliance partners MLA secretly is something funny, man. I don't think anybody can do below that. Just imagine